मांद्रेच्या मराठवाड्यार केल्ल्या ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण करतना वीज खात्यान पंचायत मंडळाक विश्वासान घेवंक ना असो आरोप मांद्रेचो सरपंच ॲडव्होकेट अमित सावंत हाणें केला। आगरवाड्यावेले वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांक प्रोटोकॉल खबर ना काय कितें असो प्रश्नय ताणें केला। अशें करून वीज खातें आमदार आनी पंचायत मंडळा मदीं झगडी लावपाक सोदता असो आरोप ताणें केला। पळय, मांद्रे गांवांत जे आयज 2 ट्रान्सफॉर्मर इनॉग्रेट केले, खरोखरच ट्रान्सफॉर्मर इनॉग्रेट करप, लोकांक लायटीच्या संदर्भात जे समस्या निर्माण जाता गांवांत तेचो प्रश्न सुटाव करप ही खरोखरच अत्यंत बरी गोश्ट। ताका लागून हांव म्हणटात तशें त्या डिपार्टमेंटाचें अभिनंदनय करता। पण डिपार्टमेंटाक हांव एक सांगूं इच्छिता की जेन्ना खंयचे तुम्ही सरकारी पैसो वापरून आतां ह्या ट्रान्सफॉर्मराक एक 12 ते 15 लाख रुपया एक्सपेन्सीस करून 2 ट्रान्सफॉर्मर आयज इनॉग्रेट केले, सरकारी तिजोरींतल्यान ताका खर्च जाता पयसो, त्या वेळाचेर त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान ऑफिशियली म्हणटात तशें ना जाल्यार त्या कन्सर्न जो ऑफिसर आसा तेणी जी लोकल बॉडी आसता त्या लोकल बॉडीक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकल बॉडीक इंटिमेट करप, इन्फॉर्म करप, एक प्रोटोकॉल सांगता। आनी ह्या डिपार्टमेंटाक तुमकां हेच्या पयलीं खबर आसतलें की वॉर्ड नंबर 2 अशाच प्रकारचे फावंडेशन घातलेले, त्या वेळारय डिपार्टमेंटान लोकल बॉडीक विश्वासान घेतलेली ना। आयजय कन्सर्न डिपार्टमेंटान लोकल बॉडीक सांगलेलें ना। MLA आमकां सांगता, MLA आपल्या लेवलचेर सांगता वी वेलकम, कित्याक ताका लोकल बॉडीक विश्वासान घेवन कामां करपाक जाय म्हणून तो आमकां इंटिमेट करता, त्याच्या बद्दल आमचें कांयच ना। पण हे डिपार्टमेंट जे आसा पळय ते लोकल बॉडी आनी MLAच्या मदीं कॉन्फ्लिक्ट निर्माण करपाचे प्रयत्न करता, बिकॉज इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म द लोकल बॉडी, म्हणजे पंचायतीक इन्फॉर्म करप ऑफिशियली, ते इन्फॉर्म केल्लें ना।